Fuddari, Chapter 11. Jeftah apleo otti घालता. जिलियादांतलो जेफ्ता एक बलिश्ट झुजारी आसलो. तो एके नायकिणीचो पूत. जिलियाद जेफ्ताचो बापूय, पूण जिलियादाचे पोतिनीचेय ताका पूत जल्मलेले आनी ते वाडल्या उपरांत पोतिनीच्या पुतांनी जेफ्ताहाक धांवडायलो. अशें म्हणून बापायच्या दायजान तुका वांटो ना, कारण तूं दुसरे अस्तोरेचो पूत. जेफ्ताह आपल्या भावा सरशिलो पळून गेलो आनी तो मुल्कांत रावलो. जेफ्तान आडकां नाडकां करप्यां जबरदस्त मनशांक आपल्या सांगाता घेतले. ते ताच्या वांगडा लुटूंक वेताले. थोड्या काला उपरांत आमोनितांनी इस्रायलाचेर झूज मांडलें. आमोनितांनी इस्रायलाचेर आक्रमण केलें तेन्ना जिलियादाचे जाणटे जेफ्ताक तोप थावन हाडूंक गेले. तांणी जेफ्ताक म्हणलें, ये आमचो सरदार जा, अशें आमचे लागीं आमोनितांचेर आड झुजूंक जातलें. जेफ्तान जिलियादाच्या जाणट्यांक जबाब दिलो, म्हजो द्वेस केल्लो आनी म्हाका म्हज्या बापायच्या घरांतलो धांवडायलो ते तुमीच न्हय ते? आतां तुमी संतापाक सांपडल्यात तेन्ना म्हजेशी कित्याक येतात? जिलियादाच्या जाणट्यांनी जेफ्ताहाक म्हणलें, ह्याच पासत आमी आतां तुजेशी आयल्या, तूं आमचे बरोबर ये. आमोनितां आड झूज आनी आमचो फुडारी जा. जिलियादान रावतात तितल्यांचोय फुडारी जा. तेन्ना जेफ्तान जिलियादाच्या जाणट्यांक विचारलें, तुमी म्हाका आमोनितां आड झुजूंक परत वतात आनी सर्वेस्पर तांकां म्हजे उदेशी हारयत जाल्यार हांव तुमचो फुडारी जातलों की ना? तेन्ना जिलियादाच्या जाणट्यांनी जेफ्ताहाक म्हणलें, तुवें आमकां सांगलां तशें आमी करिना जाल्यार सर्वेस्पर आमचे मोदें गोवाय जावं. जेफ्ताह गिलियादाच्या जाणट्यां बरोबर गेलो आनी लोकांन ताका आपलो फुडारी आनी सरदार म्हूण मानून घेतलो. आनी मिझपांत सर्वेस्परा फुड्यांत जेफ्तान आपले सगळे प्रस्ताव स्पश्ट सांगून दिले. जेफ्ताह आमोनितां लागीं कबलातीची उलोवणी करता. उपरांत जेफ्ताहान आमोनितांच्या राजाक अशें सांगून दूत धाडले, तुमकां आमच्या देशांत भितर येवंक आनी ताचे आड झूज करूंक तुमकां आमचें कितें वायट आसा? आमोनितांच्या राजान जेफ्ताच्या दुताक असो जबाब दिलो, जेन्ना इस्रायल पोरसां इजिप्तांतली भायर सरून आयली तेन्ना आरोन थावन जाबोक आनी जॉर्डन पर्यान म्हजो देश तिणें आपल्या ताब्यांत केलो. तर आतां तो शांतिकायेन म्हाका परत दियात. जेफ्तानान आमोनितांच्या राजा सरशी हो जबाब दिवंक दुतांक परत धाडले. जेफ्ताह अशें सांगता, इस्रायलान मोआबाचो देश न्हय म्हूण आमोनितांचो देश आपल्या ताब्यांत करूंक ना. जेन्ना इस्रायल पोरसां इजिप्तांतली भायर सरली ती अरण्यांतल्यान लोंवेच्या दर्या पर्यान चलत गेली आनी कादेश पावल्या उपरांत तिणें एडोमाच्या राजाक अशें सांगूंक दूत धाडले, तुज्या देशांतल्यान म्हाका वचूंक दी. पूण एडोमाच्या राजान आयकून घेतलें ना. तिणें मोआबाच्या राजाकूय सांगूंक धाडलें पूण तोय कबूल ना जालो. अशीं इस्रायल पोरसां कादेशांतूच उरलीं. उपरांत ती अरण्यांतल्यान फुडें वचून एडोम आनी मोआब ह्या देशाच्या शिमा भायल्यान चल्ली आनी मोआबाच्या देशाचे उदेंतीक पावली आनी आरोन हाचे पलतडी तिणें आपले तंबूत हाडले. पूण ती मोआबाच्या देशांत भितर सरूंक ना, कारण आरोन मोआबाची शीम. उपरांत इस्रायलान हेशबोनांत राज चलयताल्या आमोनितांच्या राजा शिहोनाक दूत पाठयले. इस्रायलान ताका सांगलें, हांव वेतां त्या गांवांत पावूंक
तुज्या देसांतल्यान वचूंक म्हाका परवानगी दी. पूण सिहोनान इस्रायलाक आपल्या देसांतल्यान वचूंक दिलें ना. ताणें आपली सगळी फौज एकठांय केली, जहाजा सुवातेर आपली तंबू ताणले आनी इस्रायला आड झूज मांडलें. सर्वेस्परान इस्रायलाच्या देवा सिहोन आनी ताची सगळी फौज इस्रायलाचे आदीं गेली. इस्रायलान खूद तांकां हारयलीं आनी हाचे वरवीं इस्रायलान थंय रावतल्या अमोरितांचो सगळो देश आपलो केलो. अशें आर्नोन थावन जाबूक पर्यान आनी अरण्या थावन जॉर्डन पर्यान सगळो देश इस्रायलान आपल्या ताब्यांत केलो. आनी आतां सर्वेस्परान इस्रायलाच्या देवान आपले पोरजेक दिवन अमोरितांचो देश काडून उडयलो म्हणटच इस्रायलाक काडून उडोवंक तुजे कडेन घडत तुका दिसता? केमोश तुमच्या देवान तुमकां दिलां तें तुमी सांबाळूंक फावना. तशेंच सर्वेस्परान आमच्या देवान आमच्या पुर्वजांचे हातांतलें दायज म्हूण आमकां दिलां तें आमचें म्हूण आमी सांबाळटल्यांव. जिपोराचो पूत बालाक मोआबाचो राजा हाचे वून तूं कितें अदीक व्हड? केन्ना तरी ताणें इस्रायला कडेन झगडें केलां वो तिचे लागीं झूज केलां? तेन्ना हेशबोन आनी ताचे प्रांत, आरोएर आनी ताचे प्रांत आनी आरोनाचे देगेर आसलोलीं सगळीं शारां इस्रायलान आपणा आदीं केलीं 300 वर्सां जावन गेलीं. तुवें तीं तेन्ना कित्याक म्हूण परत घेतलीं नात? हांवें तुमकां कसलेंच लुसकोण करूंक ना, पूण तूं म्हजे आड झुजून म्हाका उणीत कोत्ताय. जो सर्वेस्पर फुडारी ताणेंच आयच्या दिसा इस्रायलितां आनी अमोनितां मोडें निर्णय घेवचो. पूण जेफ्तान धाडलोल्या संदेशाची अमोनितांच्या राजान कसलीच पर्वा केली ना. जेफ्ताची आंगवण आनी ताचें जैत. सर्वेस्पराचो आत्मो जेफ्ताचेर देंवलो आनी तो गिलियाद आनी मानासेस उतरून गिलियादाच्या मिचपाक पावलो. आनी गिलियादाच्या मिचपा थावन अमोनितांशी वचूंक ताणें वाट धरली. आनी जेफ्तान सर्वेस्पराक अशी एक आंगवण केली. अमोनितांक तूं म्हज्या हातांत घालची जाल्यार अमोनितां कडेन झुजून जैतिवंत जावन हांव portotana म्हाका mellunk म्हज्या घराच्या दारांतल्यान पयलो भायर सत्ता तो सर्वेस्पराचो जातलो आनी ताचो हांव सर्वेस्पराक ओम भेटयतलो. जेफ्ता अमोनीत आसले थंय ताचेर लढाई करूंक गेलो आनी सर्वेस्परान तांकां ताच्या हातांत घाले. आरोएर थावन मिनीत 20 शारां आनी आबेलकेरानी पर्यंत ताचे पाटीक लागून ताणें तांकां हार दिली. अशी तांकां एक व्हड हार पडली आनी इस्रायलितां मुखार अमोनीत लोक खालतो जावचो पडलो. जेफ्ता मिचपाक आपल्या ghora portotana ताची dhuv ताका mellunk आयली. ती ढोलक्यांच्या आवाजार नाचताली. ती ताची एकलीच धूव, तिचे भायर ताका आनीक धूव नासली, पुतूय नासलो. तिका पळयली तेन्ना ताणें आपली आंगवस्त्रां पिंजलीं आनी म्हणलें, धुवे म्हजे, कसलें म्हूण दूख तूं म्हाका हाडटाय? म्हज्या दुर्दैवाचें कारण तूं. हांवें सर्वेस्पराक भास दिल्ली आनी दिल्लें उतर म्हज्यान पाटी घेवन येजो. तिणें जबाब दिली, म्हज्या बापा, तुवें सर्वेस्पराक भास दिल्ली. तुज्या दुस्मानान अमोनितांचेर ताणें तुका जैत दिला म्हणटच तुजे आंगवणे पोरमाणें म्हजे सोरी कोर. उपरांत तिणें आपल्या बापायक म्हणलें, म्हाका एक उपकार कर. म्हाका 2 म्हयने दी. हांव दोंगरांचेर वेतां आनी म्हज्या सांगातींनी बरोबर म्हजें आंकवार-पोन्न रोडटां. ताणें जबाब दिलो, वच. आनी 2 म्हयन्यांक तिका सुटका दिली. म्हणटच ती आपल्या बरोबरच्या सांगातीं गेली आनी दोंगरार आपलें आंकवार-पोन्न रोडली. 2 म्हयने जातच ती आपल्या बापायशी परतून आयली आनी ताणें आपले आंगवणे पोरमाणें तिचे सोरी केलें. ती आंकवार रावलोली आनी ह्याच खातीर इस्रायलांत ही चाल. दर वर्सा 4 दीस
इस्रायलाच्यो धुवो घरदार सोडून गिलियादीत जेफ्ताचे धुवे खातीर विलाप रुडोन करतात. देवाचें उतर हें